मांडवी न्हंयत MV फ्लोटल ही पोरणी कॅसिनो बोट काढून त्याच्या जाग्यार 2000 प्रवाशांची ताक आशिल्ली मोठी बोट हाडपाक बंदर कप्तान खात्यान दिल्ल्या परवानगेक इनाफ इज इनाफ ह्या संस्थेन विरोध केला। कॅसिनो बोट बदलपा खातीर कायद्यान तरतूद ना असो युक्तिवाद याचिकादारान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठात केलो। ह्या प्रकरणात न्यायालयान सरकार आनी कॅसिनो कंपनीक प्रतिज्ञापत्र सादर करपाक सांगला। तशेंच हे विशींची फुडली सुनावणी 4 मेक दवरल्या। मांडवी न्हंयत MV फ्लोटल ही पोरणी कॅसिनो बोट काढून ताच्या जाग्यार 2000 प्रवाशांची ताक आशिल्ली मोठी बोट हाडपाक बंदर कप्तान खात्यान दिल्ले परवानगीक इनाफ इज इनाफ ह्या संस्थेन विरोध केला। या प्रकरणात बुधवारा न्यायालयात सुनावणी जाली। तेन्ना ओडिशाचे उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुखेल न्यायाधीश आणि ज्येष्ठ वकील S मुरलीधर हांणी याचिकेदारा वतीन युक्तिवाद केलो। मांडवी न्हंयत 70 प्रवासी आशिल्ल्या ल्हान MV फ्लोटल कॅसिनो बोटीचे सुवातेर 2000 प्रवाशांची ताक आशिल्ली व्हडली बोट आडटा अशें तांणी सांगले। ते खातीर बंदर कप्तानान ते बोटीक मांडवी न्हंयत नांगर घालपाक परवानगी दिल्या। बोटीची तपासणी करिनासतना परवानगी दिल्या। हाचे भायर मांडवी न्हंयत चलपी 5 कॅसिनो बोटींची ताक सध्या 1900 आसा। तेन्ना ह्या एकूच बोटीची ताक 2000 आसा। कायद्या प्रमाण बोटीक पयली दर्या योग म्हणून प्रमाणपत्र मेळपाक जाय। उपरांत ताची नोंदणी अंतर्देशीय उदका येरादारी कायद्या खाला करची पडटा। तेन्नाच बोटीक मांडवी न्हंयत प्रवेश दिवपाक मेळटलो। पूण अशें करचे बदला नांगर घालपाच्या नांवान ही बोट मांडवी न्हंयत हाडटा। ते भायर पर्यावरण आनी येरादारी सुरक्षेच्या धोक्याचेरूय प्रश्न उप्रासल्यात। ह्या व्हडल्या बोटीक परवानगी दिल्यार हे कॅसिनो कंपनी व्हडल्यो बोटी हाडूंक शकतात। देखून न्हंयच्या उदका येरादारीक आनी पर्यावरणाक गंभीर धोको निर्माण जावपाक शकता असे प्रश्न उप्रासून याचिकादारांनी व्हडल्या बोटीक विरोध केलो। ह्या प्रकरणात न्यायालयान सरकार आनी कॅसिनो कंपनीक प्रतिज्ञापत्र सादर करपाक सांगला। हे विशींची फुडली सुनावणी 4 मेक जातली। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।